एक व्हडलो विषय जो सगळी कडेन चल्ला आतां फाटले कितलेशेच दीस तो म्हटल्यार आमचे गोंयभर भायर सरलेले आसा। आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आमची शिरोडची टीम, तितून आमचो प्रज्योत जावं, आमचो शैलेश जावं, राहुल जावं, मागीर आमचे मनिला जावं, विष्णू जावं, कितलेशेच भुरगे रात दीस थंय गांवांतले आमचे लोकां वांगडा थंय वावरतात, सिग्नेचर कॅम्पेन करतात, अवेरनस कॅम्पेन करतात आनी लोकां वांगडा रावन हो मुवमेंट फुडें व्हरतात। काल पासून आमचे शैलेश आनी प्रज्योत हेंच्यांनी वचोन पणजे जे सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ले ते कोमदादाक कालूच व्हरोन पणजे सिग्नेचर व्हरोन ते जे मेमोरेंडम आसलें ओपोज IIT ते सबमीट केल्लें आसा। आनी सगळे जाण जाणा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जेन्ना गोंयकारांक आर्जीची गरज आसता नाल्यार जेन्ना गोंयचे गांव संकटान आसता तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन सगळ्यांत पयलीं थंय धांवन वयता। अशे कितलेशेच एग्जाम्पल आसा की मेळावलीची IIT जावं, नाजाल्यार मागीर ते फीश मील जावं, नाजाल्यार कोलाचे फीश मील जावं, नाजाल्यार अशे कितलेशेच विशय रेव्होल्युशनरी गोवन्सान बॉमाचो इश्यू जावं आर्जी सगळ्यांत पयलीं थंय पावली आसा। सो आमी आयज हो व्हिडिओ काडपाचे लायव्ह वचपाचे कारण इतलेंच की आमी सगळे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा, आमचे क्रांतिकारी आसा जे आमच्या वांगडा रात दीस काम करतात, गोंय वाटोवपाक वांगडा फुडें सरतात, ते सगळ्यांकडेन मागता की फाल्यां सांजचे 4 वरांचेर बेतोड्या कोडार हांगा आमी सगळे जमतले लोकांक सपोर्ट दिवपाक आनी आमची आर्जी फॅमिली कोडार गांवांतल्या लोकां वांगडा ठामपणे उबे आसा हें दाखोवपाक। हांव सगळे जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा ऑल अक्रॉस गोवा हे सगळ्यांकडेन मागता की तुमी फाल्यां टायम काडून मुद्दाम फाल्यां आयतार आसा सो मुद्दाम टायम काडून सांजचे 4 वरांचेर तुमी बेतोड्या कोडार हांगा पावचे। ते लोक आमचे चडशे आमचे ST भाव आसा, तेंचे थंयसर काजू आसा, बागायती आसा आनी तेंचे लायव्हलीहूड त्या गांवाचेर आनी त्या जागेचेर डिपेंड आसा। सो तेंकां तेंको दिवप ही आमची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता, तेंच्या वांगडा उबे रावप ही आमची ड्युटी जाता। सो म्हाका दिसता की जशें आमी बाकीचे मुवमेंट हेच्या पयलीं केल्ले आसा, लोकां वांगडा उबे रावल्ले आसा, गोंयकारां वांगडा उबे रावल्ले आसा, तशें फाल्यां मॅक्झिमम भुरगे मॅक्झिमम आमचे रेव्होल्युशनरीज कोडार हांगा पावतले। हांव मागता आमचे जे भुरगे आसा तुमकां सांगपाक सोदता जर तुमी नॉर्थ गोवान तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाय जाल्यार आमचो गौरेश मांद्रेकर आसा तेका कॉन्टॅक्ट करपाक जाता। सावथ गोवान जर तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाय जाल्यार आमचो डेडली आसतलो, आमचो अरविंद आसतलो, सेटी आसतलो, तेंकां तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकता। आनी शिरोडचे जर तुमकां टिमीक कॉन्टॅक्ट करपाक जाय जाल्यार आमचो शैलेश आसा, राहुल आसा, तेंकां तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकता, प्रज्योताक कॉन्टॅक्ट करपाक शकता। आनी फाल्यां प्लीज टायम काडून तुमी या, कित्याक आयज जर आमी घरान बसून रावले जाल्यार फाल्यां जेन्ना आमच्या गांवचेर संकट येतले तेन्ना ऑल अक्रॉस गोंयच्यान आमकांय सपोर्ट मेळपाचो ना। आमी एक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एक ट्रेंड सेट केल्लो आसा की जेन्ना जेन्ना गरज पडटा तेन्ना फक्त लिडरूच न्हू, एक 4-5 लिडरूच, एक 4-5 बोडकां म्हणटा तशी 4-5 बोडकांच न्हू, तर आमी आमची फॅमिली आख्खी रेव्होल्युशनरी सगळ्यांक घेवन आमी वयता आनी सपोर्ट दिता। आमी फक्त थंय वचोन भाशण ठोकिना, आमी थंय फक्त वचोन व्हिडिओग्राफी ना जाल्यार पब्लिसिटी करिना, तर आमचे भुरगे ऑन ग्राउंड काम करतात। ज्या दिसा IIT डिक्लेअर जाली, ज्या दिसा न्यूज येयली त्या दिसा पासून आमचो शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो सेक्रेटरी प्रज्योत गांवकर, प्रज्योतान वचोन थंयसर अवेरनस स्टार्ट केले, त्यानंतर आमची आर्जीची टीम गेली शिरोडची, ते वचोन लोकांक अवेरनस कॅम्पेन केली आनी त्यानंतर तो मुवमेंट व्हडलो जायत गेलो। सो आमी परते सगळ्या भुरग्यांकडेन मागता की आमी सगळे जमया, लोकांक तेंको दिवया। हो एक प्रोटेस्ट न्हू, एक फक्त विजीट, आमची स्ट्रेंथ दाखोवपाक, लोकांनी तेंको दिवपाक, आमची युनिटी दाखोवपाक आनी लोकांक सांगपाक की कितें जालें फाल्यां सरकार जर हो जबरदस्ती जर करता जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या वांगडा आसतली, जशें बाकीच्या गांवां वांगडा आमी सदांच रावता तशें तुमच्या वांगडा रावतले। हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी भुरग्यांक आमच्या अपील करची आनी लोकांक अपील करची, स्पेशली जर कोणाक आर्जी सपोर्टर वोटर आहा तांकां दिसता जॉयन जावपाक आमच्या वांगडा फाल्यां जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या वांगडा जॉयन जावचें। सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। जशें आतां मनोजान सांगलें की कोडार गांव हो गांवांत आमची गरज आसा, गोंयकारांची गरज आसा, गोंयकारांचो तेकाची गरज आसा। कारण एकूच आसा तो म्हणजे जी IIT प्रकल्प जो प्रोजेक्ट हाडपाक जो प्रयत्न हो BJP सरकार करता, कित्याक प्रत्येक कडेन खंय तुमी वयता, तुमी हेच्या पयलीं पयला आसतलें मेलावली गांवांत हाडपाचो प्रयत्न केलो, तसोच मागीर काणकोणा व्हरपाचो प्रयत्न केलो, सांग्यार व्हरपाचो प्रयत्न केलो आनी बाकीचे धारबांदोड्या व्हरपाचो प्रयत्न केलो आनी आतां कोडार ह्या बेतोड्या गांवांत हे हाडपाचो प्रयत्न
आणि हे करपाचो कारण आनी शर्यन जो आसा तो म्हणजे लँड डिलिंग, लँडाचे जो जागो आसा, जाग्याचो प्रायस जो आसा तो मॅक्सिमम रितीन वाडोवपाचो हे सगळ्यांक खबर आसा. पण आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी सगळ्यांनी डिसायड केल्लें आसा की फाल्यांच्या दिसा आमी सगळे आयतारचो दीस आसा, सगळे आमचे रेव्होल्युशनरीज जे आसा ते मेळोन तशेंच आमचे जितले सपोर्टर आसा तेंकाय हांव उलो मारता की तुमी सगळे फाल्यां आमी कोडार गांवच्या जे गांवकार आसा तांकां सपोर्ट करपाक सगळे या. आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी टीम आसा शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीची स्थगीत जेन्नाच्यान तो अनाउन्समेंट जालो की कोडार गांवांत IIT प्रोजेक्ट हाडटा तेन्नाच्यान आमची टीम कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा, कंटिन्युअसली भोंवत आसा, डोर टू डोर ते भोंवल्ले आसा, तेंच्यांनी सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ली आसा आनी सगळ्यांनी मेळोन गांवच्या लोकांक तेंको दिवन जशे आमी बाकीचे जेन्ना जेन्ना प्रोजेक्ट येयले त्या त्या टायमार आमी ओपोज करपाक जे जे टायमार जे आमकां नाका गांवचे लोकांक नाका ते तेंकां तेंको दिवपाक आमी प्रत्येक वेळार रावल्ले आसा. आनी हे शेतकामती लोक आसात जे आमचे गोंयकार लोक जे कुवाकारा जावं काजूच्यो बागायतदारी हे काजू बीन सगळे हितून आमी फुडें वयता आनी असल्या हेचेर हो अन्याय जाता आनी हो बीजेपी सरकार प्रत्येक वेळार आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरांत अशेंच चालू आसा की गांवकार आनी गांवकारपण जे आसा ते दवरपाक सोदना आनी गांवकारांक काबार करपाक सोदता, हे भायली लॉबी जी आसा ती हाडपाक सोदता. सो हेकाच लागून आमी फाल्यांच्या दिसा आमी सगळे रेव्होल्युशनरीजांनी डिसायड केल्ले आसा की आमचे कोडार गांवच्या लोकांक सपोर्ट करपाक लागून तेंको दिवपाक लागून सगळे वयतले आनी तेंचो आवाज बुलंद करपाक फुडें बसून कितेंय तांकां गरज पडटा हो प्रोजेक्ट अगेन्स्ट वचपाक, हो प्रोजेक्ट बंद उडोवपाक लागून तेन्ना पूर्णपणे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फाटिंबो तांकां आसतलो. सो मागता सगळ्यांक फाल्यां 4 सुमार आमी कोडार गांवांत आसतले, आमी सगळे येतले. सो जितले गोंयकार आनी जितले रेव्होल्युशनरी जे आसा तुमकां हांव उलो मारता की तुमी सगळ्यांनी येवचो आनी आमी आमच्या गोंयकारांक वांगडा रावन आमी आमचें गांव, आमचे वाडे आनी आमचें गोंय हें आमी राखुया. देव बरें.